आता आमच्या हांगा तीन खेरीत घोडण्या हातून पळोवंक येता. पयलें खेरीत आमच्या हांगा हो एक स्वेग जो आमकां गोंयकारांक फावो जाला आनी 10 वर्सांनी तो आमकां एक्सपोजिशन मेळटा आनी आमी सगळीं ह्या दिसांनी आमी पळयता जायतीं जाणां गोंयकारां आयिल्लीं आसात आनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी वेता, ताची कूड पळयता, ताचें जिवीत पळयता, ताचो उमो घेता. कितें काय आमकां आमी उमो घेतलो आनी एक 10 वर्सां आदीं आमी घेतलोलो इतलेंच काय? ओ तो जिवो सान फ्रांसीस आजून पासून आमचे खातीर आसा. तुवें जिवो जाव, हे जिवितान जिवो राव, हे जिवितान भरलेलो जाव. एके भाशेन तो आमकां बोरवांसो दिता, तो आमकां एके भाशेन सांगात दिता, हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमचो सांगात जाता. इतलेंच न्हय, आमी गोंयकारां जायते फावटी म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब आसा, तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी ही खात्री एक एक गोंयकाराक आसा. आनी ह्या मोलान आमी देवाशी येता. ह्या आमच्या किरीत देवान दिलेल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं हे देवाशी आमचें जिवीत आमी उबारता, देवाशी आमी आमचें जिवीत दवरता आनी आमचें जिवीत ह्याच भाग्यवंताचे मजतीन, ह्या भाग्यवंताच्या कुरपेन आमी तें जिवंक वेता.